शिवोले जाल्ल्या कार अपघातात बापूय चल्याक मरण, आवयचेर जीएमसी चालू आसा उपचार, खुबळिल्ल्या लोकांनी गाडयेक घालो उजो, पुलीस करतात चौकशी। आवळी खोतीगांवचो रस्तो पहिल्याच पावसात गेलो व्हावून, थळाव्या लोकांनी घेतलो रस्तो बांदपाक फुडाकार, व्हाळशेची तुंबून उरिल्ली गटारां निवळ करपाची मुळगांव पंचायतीची मागणी। भाजपा सरकार आणि मंत्र्यांक कॅसिनो करता फंडिंग, गोसू मंचान केला आरोप। 10 दिसां भितर मांडवींतल्यान कॅसिनो काडचे ना जाल्यार करतले आंदोलन, दिल्या शिटकावणी। गोंयभर बायलांनी मनयली वडा पुनव, घोवाच्या जिविता खातीर केली प्रार्थना, खांदयो तोडचे परस झाडां वाटून फोंडेच्या बायलांनी घालून दिली देख। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। आता पळयात खबरो विस्तारान। 10 दीस दितात तितले भितर मांडवींतल्यान कॅसिनो भायर काडले नात जाल्यार रस्त्यार देंवतले। काँग्रेसी फाटोफाट आता गोवा सुरक्षा मंचानय कॅसिनो वयल्यान सरकाराचेर फार पेटयल्यात। गोयचे कॅसिनोज भाजपा सरकाराक आनी ताच्या मंत्र्यांक अर्थपुरवण करता असो आरोप सुभाष वेलिंगकारान केला। भाजपा सरकाराक गोंयकारांचे कितें पडिल्लेंच ना, ते फकत आपली बॉल्सां आनी बँक बॅलन्स भरपातच गुल्ल आसात। आयतारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकारान भाजपा सरकाराचो फोग काडलो। मांडवींतले कॅसिनोज गोंयचे सरकार चलयता, गोंयची संस्कृती सोपोवन भाजपा सरकार कॅसिनोंक तेंको दिता अशें म्हणत गोवा सुरक्षा मंचान मांडवींतले कॅसिनो भायर काडपा खातीर 10 दिसांची मुजत दिली, नाजाल्यार समविचारी लोकांक बरोबर घेवन रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सुभाष वेलिंगकारान दिल्या। पळयात। गोंयची प्रतिमा इबाडपाचें काम जें भाजपचें सरकार आनी पक्षांतले नेते अशें मुठभर मंडळीन जें कितें ठरयलां तें आपलो पॉकेट मनी जो आसा तो सेक्युअर करपा खातीरूच आसा। गोंयच्या जनतेच्या कल्याणाची चाड ना तांकां। आपल्याक जे हप्ते मेळटात ते हप्ते कायम स्वरुपान रावचे हाची तजवीज ह्या सगळ्यांनी केल्या आनी ताज्या खातीर आमी तांकां गोंयच्या प्रतिमेचो बळी घेवपाक दिवचे ना। सरकार आनी पक्ष ह्या दोगूय कॅझिनो माफियांक विकते गेल्या। म्हणजे भाड्याक पडप हो बरो शब्द न्हय, पण तो शब्द हांगा घालचो पडटा। सरकार आनी हे मेळून दोगूय कॅझिनो माफियां कडेन भाड्याक पडल्या काय कितें अशा पद्दतीचे शब्द उच्चारचे अशें म्हाका दिसता। कॅझिनोचो समावेश आनी समर्थन हे जनतेच्या पयशांनी ज्यो सरकारच्यो जायराती दिता तातूंत निर्लज्जपणान घालपाक सरकारान सुरवात केलें आनी अशें करून मुख्यमंत्री पदाची शान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी घालयल्ली आसा अशें गोवा सुरक्षा मंचाचें म्हणणें आसा। गोवा सुरक्षा मंच सरकाराक 10 दिसांची मुदत दिता। ह्या मुदतीच्या भितर सरकारान तांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें जें वादग्रस्त विधान केलां तें फाटीं घेवचें आनी गोमंतकीयांची माफी मागची, जाहीर माफी मागची ताणें, नाजाल्यार तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन गोवा सुरक्षा मंच गोंयच्या जनतेच्या सपोर्टान सुरू करतले। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। आयतारचो दीस शिवोलकारां खातीर भिरांकूळ थारलो। आयतारा शिवोले जाल्ल्या अपघातात मोरजेच्या एका कुटुंबांतल्या 2 जाणांक मरण आयलें। शिवोले चोपड्या पुलार जाल्ल्या अपघातात बापूय, आवय आनी चल्याक बरोच मार लागिल्लो। मूळ मोरजेचें हें कुटुंब तांचे गाडयेन शिवोलेचे चर्चीन मिसाक वताले, तेन्नाच मुखावेल्यान येवपी महाराष्ट्राचे गाडयेन तांच्या गाडयेक धपको दिलो। अपघाताचे सुवातेर बोवाळ पडिल्लो। उपरांत खुबळिल्ल्या लोकांनी महाराष्ट्राचे गाडयेक उजो घालून ती लासून उडयली। पुलिशेन मुंबयच्या कार चालकाक अटक केल्या। पळयात पुराय बातमी। अपघातात सापडिल्लें हें कुटुंब मोरजेच्या देऊळ वाड्यावेलें। 25 वर्सांचो जोनास फर्नांडीस गाडी चलयतालो। वांगडा गाडयेंत बापूय जुआंव फर्नांडीस आनी आवय मिलाग्रीस फर्नांडीस आशिल्ली। गाडी शिवोलच्या पुलार पाविल्ली। ह्याच वेळार पेडणेचे दिकेन वचपी गाडयेन तांचे गाडयेक धपको दिलो। 3 जखमींक पणजीच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्ले। बापूय आनी चल्याक हॉस्पिटलांत व्हरता आसतनाच वाटेक मरण आयलें।
जाल्यार आवयचेर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचार चालू आसात. अपघाता उपरांत खुबळिल्ल्या लोकांनी महाराष्ट्राचे हे गाडयेक उजो घालून ती लासून उडयली. पुलिसांक सांगले की लोकलांनी आम्ही तांकां हाडा लोकांच्या फुड्यान पुलिसांचेर कांयच एक्शन जायना. कित्याक एक्शन जायना ताका लोकांक सगळ्यांक गोंयकारांक हांव उलो मारता हे अशें जर गोंयान जालें जाल्यार कितें करपाचें. जर गोंयान जगपाचें गोंयकारांक काय भायल्या भिकणाकार घेवन सोरो घेवन पिवन तेंच्यांनी गाडी एक्सिडेंट करून लोकांक आमचे मारून उडोवपाचें. हेचेर कायदो जायना. हेचेर कायदो कितें तरी एक्शन घेया तुमी. फाल्यां सकाळी ते कोण बाबडे मार्केटान वयता तांकां हेल्मेटान तुमी हे करतात. पुलिसांक हांव हे करिना. तुमी हेल्मेटान लोकांक त्रास करून नाका. हा हे सोरो पिवन येता तेंचेर हे धरून धरा. रातभर पार्टी नाचता आणि सकाळी येऊन आमच्या लोकांक म्हणजे गोंयकारांना असेच एक्सिडेंट जावन मरपाचे. याचे ताबडतोब एक्शन घेवपाची. आम्ही जोपर्यंत तांकां हाडिना तोपर्यंत आम्ही अंगणाची बॉडी हालोवची ना. पुलारूच रावतले आमी सगळे लोक. एकटो ऑन द स्पॉट डेथ जाले आनी दोग जाणां शिफ्ट केले आजिलो आनी GMC. तितूंतले दोग जाणांचे डेथ जाला जुडास फेर्नांडीस आनी जुओ फेर्नांडीस बापूय एंचेडो. आनी आवय जी आहा ती GMC एडमीट आहा. तशेंच एक्यूज चलयतालो ती गाडयेचो ड्रायव्हराक आमी अरेस्ट केला. तेंचे मेडिकल एक्झामिनेशन केलां आल्कोहोल टेस्ट केला. तेंचे बरोबर आनीक ऑक्युपंट्स आसले ड्रायव्हराचे आनी तेंचे सगळ्यांचे मेडिकल एक्झामिनेशन केलां आल्कोहोल एक्झामिनेशन केलां. आनी तितून ते इंजर्ड फॅमिली इंजर्ड जे आहा एक्युजा बरोबर ऑक्युपंट ते सुद्दां इंजर्ड जाले. देर आफ्टर इमिजिएटली द इंजर्ड वे शिफ्टेड अपॉन रिसिव्ड ऑफ एक्सिडेंट वे शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल. पीपल गॅदर एट द स्पॉट. They did not allow to remove the body from the spot. Thereafter, we tried to, we had a discussion. Mamledar was present, other staff was present, executive magistrate Krishna Gaus was present. आणि तांकां सगळ्यांक सांगलें कितें आसता एक्सिडेंट जाला कितें आसता लिगल एक्शन चालू जातलें. बॉडी आमकां शिफ्ट करून दिया. बॉडी शिफ्ट करपाक आमकां हें करपाक जाय. शिवोलच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. खोतीगांवच्यो समस्या सोंपून सोंपनात. सरकार आसलें तरी तांचे खातीर तें आसून नाशिल्लेच वरी. 16 वर्सां आदीं केल्लो रस्तो अंदूच्या पावसान व्हांवून गेलो. देखून आवळो खोतीगांवच्या लोकांनी श्रमदानान रस्त्यार गुणे घालून आपणेच रस्तो तयार केलो. खोती गांवांत एक तर सारखे रस्ते नात. आशिल्ले रस्ते पावसात खडबडीत जातात. आवळो खोती गांवची सुमार 16 वर्सां आदल्या रस्त्याची अंदूच्या पावसात अवतिकाय जाली. पुराय रस्तोच व्हांवून गेलो. ह्या रस्त्याक गटाराय नात. देखून पावसात रस्त्याचे जातात तळे. बेजारिल्ल्या लोकांनी कुशीचे गुणे हाडून रस्त्यात दाळे. 2 पंच वांगड्यांक हो प्रभाग लागता पूण दुर्लक्षीत आसा. थळावो नारायण आनी गुरखो वेळीप अवतिकाये विशीं सांगता. पळयात. बांदपा तुका दिल्ले हय मागीर मागीर हो पावस आसतना कोणा लक्ष्मण थांबलेलो तेणे हे जालें तें मागीर मागीर खंय कित्याक काय ना येडार ना आनी बटार ना पूण हे कागदाचेर सगळें केलें म्हण जालें काय कितें तें म्हाका सोडलें आमी पळोवपाक गेले थंय मागीर तुका करपा दिल्लें म्हणटा कोणी तुका करपा सांगलेलें पंचान सांगलें मागीर तेणी तुका कितें पयशे बिशे कितें दिल्ले कितें ना कांय दिना सध्या परिस्थिती आमकां हांगा 2 पायप जाय पावसा पुरती उदक भायर उडोवपाक आनी सायडीन वालेट जाय. ह्या विशयाचेर तुमी पंचायतीक किंवा पंचाक तुमी सांगलें काय कितें पंचा म्हळ्यार पंचा म्हणलें तो म्हणटा आपूण करता म्हणटा पूण अजून सध्या केलें ना. आतां कितलीं वर्सां जालीं अशें चलता हें आतां जाता सादारण 15-16 वर्सां. आतां ह्या रस्त्यान अशें वयर गेलो जाल्यार कितले सुमार लोकां घरां आसा कितलीं घरां आसा कंप्लीट अर्दी आवड अशी म्हळ्यार दिवचल ते असनोडे मजगती शिरोडेवाडी वाठारात रस्ते कुशीच्यो खोळयो कोयर पडिल्ल्यान तुंबून रावल्यो. तशेंच जिओ फोनाच्या केबला खातीर खणिल्ल्यो चरी नेमपाक लागल्यात. कुशीच्या दुकानांनी वा घरांनी उदक वचपाक लागला. रस्त्यावेल्यान उदकाचे व्हाळ व्हांवतना दिश्टी पडटात. मुळगांवचो सरपंच प्रकाश आरोनेकारान तशेंच थळाव्यांनी हाचेर उपाय येवजण काडची अशें भौशीक बांदकाम खात्या कडेन मागलां. पळयात. सध्याची गटारां ती तुंबलेली आसात. आमी PWD कडेन खूब फावट सांगून सुद्दां अजून ती कामां जायनात. तर तेंच्या कडेन लेबरूय ना आनी आतां जी 2-3 वर्सां जालीं हे गटार साफ करिनात. ताका लागून जी गटार तुंबलेली आसा आनी जिओन जो केबल घातलेलो 1.5 वर्सां पयलीं तेन्ना तिची माती आसा ती सगळी त्या हेतून पडोवन गटारांत पडोवन सगळी गटारां तुंबलेली आसात. तर ती आमी मागता की पावसा पयलीं ती सगळी मातशी बेगीन आमकां ती डिसल्टिंग करून दिवची. पोली राव पोली सारकें आसली एका 2 वर्सां जालीं मरे एका 2 वर्सां जालीं आतां हें पळय मरे उदक वचात ना तें काडूंक जाय तर घरान आमच्या उदक येता मरे भितर काडूंकूच जाय न्हू. खोतीगांवच्यान देविदास गांवकार
आणि दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोयराक उजो घालून प्रदूषणान भर घालचे परस ताचे वर्गीकरण करून विलो लावचो अशें आपान मागलां. केपें पालिकेन पाड्डी मळावेल्या कोयराक उजो घातिल्ले सुवातेची तांणी आयतारा पळोवणी केली. मडगांवां सोनसड्या वयल्या कोयराक लागिल्ल्या उज्यांतल्यान तरी सरकारान देख घेवपाक जाय आशिल्ली अशें आपाचो म्हणयारो सिद्धार्थ कारापुरकाराचें म्हणणें. गार्बेज म्हणटा ती इतली सिंपल थिंग. अरे हाजें सारें जाता, सारें काडून विकपा जाता, प्रॉफिटेबल ती. तुम्ही प्लास्टिक्स आनी हें कितें आसा ते तुमचे दुसरे वेगळ्यो गोश्टी आसा थंय धाडात न्ही, सिमेंट प्लांट्साक बाकी कडेन, आनी तुमकां इनकम मेळटलो न्ही. सो हाजेर तुमी कित्याक रावतात? सोंसड्या खातीर इतले कोटी रुपया ते स्पेंड करतात, कांयच जायना न्ही. सो मागता सरकारा कडेन बाबा तुमी आतां बरें एक गोंय करपा खातीर मातशें गार्बेज ही सगळ्यान बेगीन सॉल्व करा आनी काबार करा. बेजिकली म्हळ्यार सेग्रिगेशन पयलीं सोर्साक जावपा जाय की तुका सारें मेळ्ळें. सेग्रिगेशन जालें, वेट वेस्ट आसा सारें मेळ्ळें, ड्राय वेस्ट आसा सपोज की लोखण आसा लोखण स्क्रॅपा दिलें, कागदां आसा कागद रिसायकलिंगा दिली, प्लास्टीक आसा प्लास्टीक सिमेंट प्लांट्साक आनी तांकां दिवपा जाता न्ही. अशें करून सेग्रिगेट जावपा जाता. आयज आमी आसा हिंगा पाडीमळ and this is the dumping area for केपें garbage. So हिंगा आतां कितें आहा, गार्बेज डंप करता, सेग्रिगेशन जायना, आनी जेन्ना असली गार्बेजीक जेन्ना उजो पेट्टा तेन्ना ताजे इल इफेक्ट्स कितें. एक म्हळ्यार प्लास्टीक जेन्ना बर्न जाता तेन्ना टॉक्सिक्स येता आसता तितून, आनी जेन्ना डंप कसलें पळय लँड फिलिंग डंप आसता तितून मिथेन गॅस जनरेट जाता. जेन्ना ते फूड वेस्ट जे आसा ते डिकम्पोज जाता तेन्ना मिथेन जनरेट जाता, वीच इज अ ग्रीन हावस गॅस. ग्रीन हावस म्हणजे कितें? ग्रीन हावस गॅसीस जेन्ना वयर वयता तेन्ना आमचो अर्थ टेम्परेचर जो आसा तो रायज जाता. And they are burning the garbage. There is no segregation, no nothing. They are just burning it. And they have increased the garbage price by 2 rupees. So what we are trying to say is, if you are increasing, you see that the garbage is segregated properly and that the manure is got from the plant so that the people can use. पळयात तो कितें म्हणटा तें. कोयराचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर मडगांव पालिकेची आयतारा बसका जाली. घरा वचून कोयर एकठांय करपा विशीं हे बसकेंत निर्णय घेतलो. तशेंच वर्गीकरण केल्लो कोयर एकठांय करपाच्या कामाकय सोमारच्यान सुरवात जातली. मीटिंग घेतिल्ली सगळे सुपरवायझर्स डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करतांची की सोमारच्यान सगळी सेग्रिगेटेड गार्बेज घेवपाची आनी मिक्स वेस्ट घेवपाची ना म्हण, आनी विकली 2 फावट ड्राय वेस्ट घेवपाची, ती मंगळार आनी शुक्रार. आनी आमी तशी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा की सोमारच्यान ते तशें कलेक्शन स्टार्ट जावपा जाय, आमी तांकां सांगिल्लें आसा. ट्रेनिंग अशें ना, ते गार्बेज कलेक्ट करता ते तांकां खबर आसा, पण ही सिस्टम आतां इन प्लेस जावपा जाय म्हणून ती वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट ती सेपरेटली कलेक्ट जावपा जाय म्हणून आमचो चड स्ट्रेस आसा. कलेक्शन करता आसतना कितें बीन्स बी तुमी प्रोवायड करता? बीन्स ऑलरेडी सगळे दिल्ली आसा. ड्राय वेस्ट कलेक्ट करपाक तांकां आमी बॅग्स दिल्ली आसा, सगळे प्रोवायड. आमी लोक तशें न्हय, ते आमी तांकां आज पेपराचेर आमी नोटीस दिल्ली आसा की आमकां सेपरेटली दिवपाक जाय. त्या भशेन आमी ते स्ट्रेस करतले तशेंच कलेक्ट करतले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विद्यार्थ्यांक योग्य मार्गदर्शन मेळ्यार तांचो फुडार बरो जातलो. शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकारान म्हळां. सिम्बायोसीस शाळेंत घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत तो उलयतालो. बऱ्या टक्क्यांनी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो सुभाष शिरोडकाराचे हस्तुकी भोवमान घडोवन हाडलो. हालींच जाल्ले 10वीचे परीक्षेत 95% घेतिल्ल्या गंधर्वी पाटील, 90% घेतिल्लो युवराज सिंग आणि बाकीच्या भुरग्यांचो भोवमान केलो. आयतारा शाळेच्या सभाघरात ही कार्यावळ जाली. I'm glad to be the topper of school as well as Shiroda constituency with 95%, and it's all because of the efforts of my supportive teachers, chairman sir, headmaster. I would also like to thank my tutor, Mr.
Paresh Savekar sir, who guided me in maths and science. Thanks to all those who helped me, especially my teachers. This wouldn't have been possible without you. May God bless them and keep them in good health. First of all, I feel very proud of my school as well as my teachers, and no doubt of my students also. It is a very hard work of students, parents and the teachers put together. They can, what I should say, achieve miracles, and that is what has happened. It's a very strenuous job of our teachers. We have been working for the last so many years, and as a result of that, the results are 100%. Of course, Benjamin is a very dynamic person, and he has been doing justice to the chair of headmastership. Pretty much, I am quite happy and quite contented that the school is on the right path. You see, today's era is an era of, I would say, not just quality education, but meritorious education. It's the intellect that is ruling the world. It's the intellect that is what I should say, managing the world and all the sectors of life. So the intellect gets developed only at the school level. Yeah, I'm very happy. Thank you to my management, teachers, and my students and everyone. What is the goal for this year? No, sure for 100%, and then multiply at 2 above 90, at least 5 above 90 next time, and cross 95 the top one. And as far as possible, top the Goa stream. That is my dream, and we are going to do it. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. अल्कोहोलिक एनॉनिमस संघटनेन आयतारा 84वो वर्सुकी दीस मनयलो. सोरो पिवप कशें थांबप हाचेर खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. सोडपाची जेन्ना तूं सुरवात करता हो तुजो फर्स्ट स्टेप जावन आसा. तेज्या फुडें ताका एडमीट केल्लें वता, ट्रिटमेंट जाता, आमी गुळयो दिता, तो तुजो सेकंड स्टेप. बट युअर मेजर स्ट्रगल विल स्टार्ट वेन यू गो आउट ऑफ द हॉस्पिटल. तेन्ना तुजें मेजर स्ट्रगल आसा. भायर वचून तूं कसो तो सोरो परतो स्टार्ट करप ना. हें कशें तूं करता तेजेर तुजें मेजर हें आसा, आनी वी कॉल इट एज द मेंटेनन्स फेज. वी हॅव स्टेजीस ऑफ मोटिवेशन म्हणटा आमी. ओके, तातूंत बेगीन जाता पयलीं मनीस चिंतूंक लागता की आतां आपूण स्टार्ट करतलो सोरो सोडपाक. फुडें वचून तो ही गोज इन टू द एक्शन फेज. तातूंत तो म्हणटा ओके आयच्यान आपूण स्टॉप करतलो. फुडें वचून प्रिपरेशन जाता. He actually comes to the doctor, start taking treatment. That is his preparation phase. And the last phase is the maintenance phase. Now this is where sometimes the patient is not coming back. आमचो कॉन्टॅक्ट तुटता. त्या पॉयंटार आमचे अल्कोहोलिक एनॉनिमस भाव आसा पळय ते आमकां हेल्पाक येता. सोरो सोडून आयज जिवीत बदलना तें देवाची अजाप जावन आसा. कित्याक ज्या काडूका नासले ते तुमी उजवाडान पावल्यात. आयज तुमच्या गोरेब्याचेर तुमच्या बायल भुरग्यांचेर कितलो हांसो खेळटा. कित्याक तुमी काडूकाचेर पोट मारून उजवाडाक तुमी फुडो केलो. आज आमगे सोसायटी पळय आहा ती डिग्रेड जायत आसा. आमगे फादर आहाय जावं आमगे टेंपला प्रिस्ट आहाय जावं एक मुस्लिमां तेंगे प्रिस्ट आहाय. पूण आज आमकां गरज म्हणटी to change society, make it a better place. So तेका लागून I wish the all the best, especially on their 84th anniversary. ज्येष्ठ म्हयन्यात शुक्ल पक्षात वडापुनव येता. गोंयभर बायलांनी आयतारा ही वडापुनव मनयली. घोवाची पिराय वाडची, ताची भलायकी घटमूट जावची अशें देवा कडेन मागत वडाक सुता बांदत भोवताडे मारले. जंय वड नात थंय वडाच्यो खांदयो तोडून हाडून पुजा करतात. हे फाटभुंयेर फोंड्या बायलांनी वृक्षदान करत एक वेगळी देख घालून दिली. कांय कडेन ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी सावन 3 दीस उपास करून वडापुनव मनयतात. पूण हालीं बायल घरांतलीं कामां सांबाळून भायर ऑफिसांनी वावर करत आशिल्ल्यान सेगीत 3 दीस सण मनोवप शक्य जायना. देखून फकत वडापुनवेकच वडाक भोंवताडे मारून वा वड नाशिल्ले सुवातांनी वडाच्या खांदयांची पुजा करून परत होच घोव मेळचो अशी प्रार्थना करतात. गोंयची राजधानी आशिल्ल्या पणजे शारांत महालक्ष्मी देवळा लागीं तशेंच सांतिनेज, सडये शिवोले, फोंड्या, दिवचले अशा वेगवेगळ्या वाठारांनी बायलांनी उमेदीन वडापुनव मनयली. ते आम्ही नवऱ्याचं आयुष्य, आरोग्य सगळं व्यवस्थित मिळू दे, त्याची साथ मिळू दे. जोपर्यंत आपण आहोत तोपर्यंत नवऱ्याची साथ आपल्याला लाभू दे यासाठी हे
बरोबर हे यासाठी हे व्रत करतात. फर्स्ट टाइम करताना काकणात जसं सवाशिणीचं सगळं अलंकार असता तो आमी वडाकडे दवरता आणि ती पुजा करता भटा कडल्या आणि मागीर फूल डे आमी उपास करता. फोण्या दिवचले बायलांनी घोवांचे भलायके खातीर आणि तांचे बरे पिराये खातीर वडाक प्रदक्षिणा घालून प्रार्थना केली. पळयात ते देखावे. फोण्या श्री दत्त पद्मनाभ पीठ, श्री क्षेत्र तपोभूमी आणि संत समाजाचे वतीन दर वर्साप्रमाण अनूय झाडांचे दान दिवन आणि वडा पुनवेचे महत्व सांगपी लोकगीतां गायत वडा पुनव मनयली. सर्व देवांगना प्रतिवाण देत अत्तरे अर्पित सकळिता आबाळ वृद्धादी सकळही श्री जात भावार्थे पूजित सावी. आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.